नमस्कार, पळया अपडेट खबरो। अनिसाचो संस्थापक साधनाचो संपादक नरेंद्र दाबोलकराचो पुण्यात खून, गुळयो घालून दोग फरारी। महाराष्ट्र आणि गोयच्या अनिसाच्या वावुरप्यांक धक्को। मोल्या एंट्री फी नाक्यार पैसे घेवन ट्रकाक पावत्यो दिनासतना सोडपी TPWDच्या 9 कर्मचाऱ्यांक धाडले घरा। हेर नाक्यांची चौकशी, प्रुडंटान हाडिल्लो भ्रष्टाचार उक्ताडार। रेवेचो बेकायदेशीर धंदो करप्यांक राष्ट्रीय हरित लवाद दितलो ख्यास्त। रेंव काडटना धरिल्ल्यांची नावां दिवची, लवादान राज्यांक दिले निर्देश। बेकायदेशीर खण प्रकरण लोक आयुक्ताकडेन दिल्ल्यान खांडेपारकार समिती गुठलावपाचो सरकाराचो विचार। सुत्रांनी उक्तायली शक्यताय, नेमत सावन समितीचे कामच ना। मुख्यमंत्र्यान मायनिंग बंदी काढली तरी सुप्रीम कोर्ट फाटी सरचे ना। लोकांच्या दोळ्यांक उदक लावपाचो यत्न करचो न्हय। मायनिंगांतल्या कामगार फुडाऱ्यांक सरकाराचेर दुबाव। आणि मायनिंग केस सुप्रीम कोर्टात असताना मायनिंग स्कॅमाचेर क्रायम ब्रांचीत FIR घालप म्हणल्यार फार्स। काँग्रेस म्हणटा FIRाक अर्थ ना। खबरो विस्तारान। अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचो संस्थापक आणि साधना नेमाळ्याचो संपादक नरेंद्र दाबोलकराचो पुण्यात खून केलो। मॉर्निंग वॉकाक गेल्ले कडेन ओंकारेश्वर पुलाचेर दोगांनी ताचेर गुळयो घाल्यो। फाटली 16 वर्सां तो साधना हे नेमाळे चलयतालो। ताच्या हत्येन महाराष्ट्रातल्या पुरोगामी समाज वावुरपी आनी चळवळीक मोठो धक्को बसला। अनिसाच्या गोंयच्या वावुरप्यांनी ताच्या हत्येचेर दुख्ख उक्तावन खुन्यांचो निषेध केलो। महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यान खुन्यांची म्हायती दितल्यांक 10 लाखांचे इनाम दवरलां। महाराष्ट्राचे पुरोगामी विचार चळवळीक मंगळारा सकाळी जबरदस्त धक्को बसलो। अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचो संस्थापक नरेंद्र दाबोळकराचे खुनान महाराष्ट्रातले समाज वावुरप्यांक शॉक बसला। दाबोळकार मंगळारा मॉर्निंग वॉकाक गेल्लो तेन्ना मोटरसायकली वेल्यान आयिल्ले 2 जाणांनी ताचेर गुळयो घाल्यो। फाटल्यान तकलेर गुळयो घाल्ल्यान तो आगताक गेलो। दाबोळकाराचे अंधश्रद्धा निर्मूलन चळवळीक लागून ताचे बरेच विचार शत्रू आशिल्ले, पूण ताचे विचारांक गुळयांनी जाप दिली हाचे समाज वावुरप्यांक चड दुख्ख। महाराष्ट्राचो मुख्यमंत्री आनी गृहमंत्र्यानय घडणुकेचो निषेध केलो। प्रकरण चौकशे खातीर पुण्याचे गुन्यांव फाट्याकडेन दिला। कुठल्याही स्वरूपाची अशी शंका त्यांनाही आली नव्हती, पोलीस खात्यालाही आली नव्हती। आज पुण्यासारख्या भर चौकामध्ये त्यांच्या अशा पद्धतीने त्यांच्यावर हल्ला होणं हे अतिशय भ्याडपणाचं कृत्य आहे। अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या गोयच्या वांगड्यांनी घडणुकेचेर दुख्ख उक्तायले आनी हे कर्म करतल्यांचो निषेधय केलो। हे जावपाक कारणीभूत जितल्यो जुन्या विचारांच्यो किंवा कर्मठ ज्यो सनातनवादी जी संस्था आसात त्यो संस्था किंवा त्या संस्थांचे अविचारी कार्यकर्ते जितले जबाबदार आसात तितलेच सरकारी जबाबदार आसा। कारण फाटली 17 वर्सां ते एक विधेयक थंयच्या विधान परिशदेन तेंच्यांनी घातलेलें आनी पास करून घेवपाक ते आग्रह करताले राज्यकर्त्यांक। आनी ते विधेयक दुसरें कितेंच नासलें तर जे देवा धर्माच्या नांवान सर्वसामान्यांचे अज्ञानी आनी गरीब लोकांचे बायलांचे बळी वयताले त्याच्या विरोधात एक तांकां कायद्याचें संरक्षण मेळपाक जाय म्हणून तो कायदो पास करा म्हणून लागलेलो डॉ. दाबोळकर फाटल्यान। आनी ताका सतत जे प्रतिगामी विचारांची जी संघटना आसात, लोक आसात तेंच्यांनी किंवा पक्ष आसात तेंच्यांनी सतत विरोध केल्लो। गोय काँग्रेसीनय घडणुकेचो निषेध केलो। Naren Dabolkar was a great social reformer, and his death, therefore, in such tragic circumstances, is a painful event. दाबोळकरान जादूटोना विरोधी कायद्या खातीर सुरू केल्ली चळवळ आनी विधेयका वेल्यान फाटली कांय वर्सां महाराष्ट्रान बरोच बोवाळ चलतालो। हे विरोधाचे अतिरेकांतल्यानच ही गजाल घडले आसुये असो दुबाव सध्या महाराष्ट्रान ते चळवळींतले वावुरपी उक्तायतात। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। मोल्या एंट्री फीच्या नाक्यार पैसे घेवन ट्रकांक पावत्यो दिनासतना सोडपी PWDच्या 9 कर्मचाऱ्यांक घरा धाडले। हे सगळे कोंत्रादावेले। PWD मंत्री सुदीन ढवळीकारान प्रुडंटाक ही खबर दिली। मोलेच्या नाक्यावेल्यान पैसे घेवन पावत्यो दिनासतना ट्रकांक सोडटात आनी हे पैसे सरकाराचे तिजोरेत पावनात ही गजाल प्रुडंटान स्टिंग ऑपरेशना वरवीं उक्ताडार हाडिल्ली।
ताचे उपरांत चवकशी सुरू जाल्ली. पळयात प्रुडंटाचो इम्पॅक्ट. मोले चेक नाक्यावयल्या एंट्री फी प्रकरणाचे चौकशीचो अहवाल भौशीक बांदकाम खात्याचे विजिलन्स अधिकाऱ्यान शुक्रारा भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकाराक दिलो. 9 कर्मचाऱ्यांनी आपल्याक जाय ती रक्कम घेवन ट्रक सोडले अशें ह्या अहवालांत म्हणलां. मोले ह्या भागात आमचो जो नाको आसा त्या नाकार जी आमी इन्क्वायरी करपाक आमचो जो विजिलन्स ऑफिसर आशिल्लो बाब कुलकर्णी तो सगळो रिपोर्ट फाटल्या शुक्रारा म्हजे कडेन आयलो. सो फर्स्ट थिंग एक चेक नाक्याची फुल इन्क्वायरी जाल्या नंतर आमकां 9 मनीस एका शिफ्टीचे सापडले अँड आय हॅव टेकन अ डिसिजन टू टर्मिनेट टू डिसमिस दीस ऑल 9 पीपल हू आर इन्वॉल्वड इन द माल प्रॅक्टिसेस. आणि हे जे डिसमिस केले ते कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर सगळे ते एंट्री फी खातीरूच एम्प्लॉय केल्ले. हय ते एंट्री हेका खातीरूच एम्प्लॉय केल्ले. PWDन गोंयच्या हेर चेक नाक्यावयली चौकशी चालू दवरल्या. हेर चेक नाक्याचेर अजून तरी कांय सापडूंक ना. आणि त्याच बरोबर बाकीच्यो इन्क्वायरी आमच्यो चालू आसा. त्यो कसल्यो? ते बाकीच्यो चेक नाक्या वयल्यो. एक म्हाका दिसता चौकशी पूर्ण जायत आयल्या तातूंत आमकां व्हडलेशें कांय मेळूना. आणि जी व्हेकलां तांणी सोडल्या तांकां आमीच सांगिल्लें बेळगांव कारवार अशे जे विभागांतल्यान जी व्हेकलां सोडल्या ती व्हेकलां आमीच डिक्लेअर केल्ली की तांकां आमी आमचे बाकीचे सगळे प्रोसेस कंप्लीट जायसर फ्री सोडटले म्हणून. मोल्यात चेकनाक्यार एंट्री फी घेवपाक दवरिल्ले ऑपरेटर ट्रकवाल्या कडच्यान आपल्याक जाय ते पयशे फी म्हणून घेताले आनी तांकां रिसीटय दिनासले ही खबर प्रुडंटान 23 जुलयाक व्हिडिओ पुराव्या सयत उक्ताडार हाडिल्ली. प्रुडंटाचो व्हिडिओ रिपोर्ट PWDन चौकशे खातीर व्हेल्लो. रिपोर्टावयल्यान PWDन प्रकरणाची चौकशी सुरू केल्ली. ज्येष्ठ खबराकार लौकीक शिलकार प्रुडंटा खातीर. रेवेचो बेकायदेशीर धंदो करपी लोकांक कितें ख्यास्त फर्मावची हें आतां राष्ट्रीय हरीत लवाद थारायतलो. हे खातीर बेकायदा रेवेचो धंदो करतना धरिल्ल्या लोकांची नांवां लवादाक कळोवची असो आदेश लवादान सगळ्या राज्य सरकारांक दिला. इतल्या मजगतीं मायनिंग प्रकरण लोकायुक्ता कडेन दिल्ल्यान खांडेपारकार समिती गुटलावपाचें सरकारान थारायलां अशें सुत्रां सांगतात. रेवेचो बेकायदेशीर वेव्हार करपी लोकांक ह्या मुखार खर ख्यास्त जाव येता. रेवेचो बेकायदेशीर वेव्हार करपी ट्रक धरल्यार खण खात्याचे अधिकारी तांकां तालाव दिवन सोडटाले. मात ह्या मुखार ते चलपाचें ना. रेवेचो बेकायदेशीर धंदो करपी लोकांची नांवां राष्ट्रीय हरीत लवादाक कळोवची पडटली. तांकां कितें ख्यास्त करपाचें ते लवाद थारायतलो. तसो आदेश हरीत लवादान गोंय सरकाराक दिला. रेवेचेर सरसकट बंदी घालची असो आदेश हालींच ह्या लवादान सगळ्या राज्य सरकारांक दिला. इतले मजगतीं रेंव काडपा खातीर कायदेशीर परवाने घेवप्यांक न्हंयच्या कुशीक आशिल्ली जमीन भाड्यान दिवपाचें कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सान थारायला. रेंव काडपी लोकांनी ते खातीर अर्ज करचे अशें कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स कॅप्टन जेम्स ब्रागांझान मागला. Permission can be given. There are procedures to be followed wherein they need to apply to us. Then we formally send our surveyors there for inspection, and based on that, government is informed, and accordingly, whatever area they wish to, those areas are permitted, and they have to pay a certain amount of fees. I mean, the one prevailing now is around 10 rupees per square meters. So based on that, permissions are given to them. इतले मजगती न्यायमूर्ती शाह आयोगाच्या अहवालाची छाननी करपा खातीर गोंय सरकारान नेमिल्ली न्यायमूर्ती खांडेपारकार समिती रद्द करपाचे सरकारान थारायला अशी माहिती सुत्रांनी दिली. गोंय सरकारान शाह आयोगाचो अहवाल लोकायुक्ता कडेन दिल्ल्यान आनीक वेगळे चौकशीची गरज ना अशें सरकारान थारायला. न्यायमूर्ती खांडेपारकार समितीची मुजत फुडल्या म्हयन्यात सोंपता. मायनिंग बंद पडिल्ल्यान बंद आशिल्ल्या 5051 ट्रक धनियांक सरकारान आतां मेरेन अर्थीक मजत दिल्या. हे येवजणे खाला 6756 ट्रक धनियांनी अर्ज केल्ले. खणी बंद पडिल्ल्यान बेकार जाल्ल्या लोकांक अर्थीक मजत दिवपाच्या येवजणे खाला 1969 लोकांनी अर्ज केल्ले. मात फक्त 255 लोकांकूच अर्थीक मजत मंजूर केल्या. बाकीच्या लोकां लागीं कागदां नाशिल्ल्यान मजत दिवप शक्य ना अशी माहिती सुत्रांनी दिली. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी आणि दिनेश करपे. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.